जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी. आमका जाय, आमका जाय, पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय, पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय, पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमका जाय. सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्या बगर सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्या बगर सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. जिंकल्या बगर सोडचे ना. आज पालवाडा उजगाव हांगा मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची मिटींग जाली आणि सगळ्यात जे आमचे मुद्दे आसा, जे आमचे अधिकार आसा हेचे डिटेल चर्चा जाली आणि हे चर्चेनंतर अशें दिसता येलें की जे आमचे मूलभूत सुविधा मेळपाक जाय, जे रस्ते जावं, उदक जावं किंवा लायटी कनेक्शन जावं, तशेंच ज्यो आमकां स्किम्स मेळपाक जाय त्यो आयज आमकां जरी आमी एप्लिकेशन घातल्या म्हळ्यार आमकां मेळना. जे ज्यो डॉक्युमेंटेशन आसा ते इतले लेंथी आसले कारणान खुबश्यो आमकां स्कीम आमी घेवपाक पावना. तशेंच जे आमचे शेड्यूल एरिया नोटिफाय जाल्ले ना, फॉरेस्ट एक्टान 10,000 क्लेम्स पेंडींग आसा, उमेदीचो प्रश्न अजून पेंडींग आसा. तशें लँड रायट्स आमचे जे आमच्या लोकांच्यो जमनी आसा त्यो लोकांक आयज पर्यंत मेळना. हे सगळे विशय जाग्यार घातले जाल्यार आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन ची नितांत गरज आसा, जेणे करून आमचे हक्काचे रिझर्व कॅटेगरीचे एमएलए विधानसभेत वयतले आनी हे प्रश्न ते मांडू शकतले. जो आमचो फंड आसा, जो 500 कोटी आमकां वर्साक आमचे खर्च करपाक जाय तो जायना. हे सगळे प्रश्न मांडले जाल्यार आमचे मॅक्झिमम रिप्रेझेंटेशन गोवा विधानसभेत आसपाची गरज आसा. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता की जो आमचो 20 वर्सां जो प्रश्न अजून पेंडींग आसा पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो, तो तरी 2024चे MP इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां नोटिफिकेशन हाडून दिवचें आनी हो प्रश्न सोडचो. तेन्ना आमी आयज सगळ्यांनी एकमतान ठरयिल्लें आसा की 15 नोव्हेंबर जो आमचो दीस जावन आसा, त्या दिसा बिरसा मुंडाची जयंती आसा, त्या दिसा आमी आझाद मैदानाच्या एकठांय मोठ्या संख्येन एकठांय जातले आनी आमचे युनिटी दाखयतले, आमचे हक काडून घेवपा खातीर आमी आवाज उठयतले.